नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारात. सेमीकंडक्टर उद्योग मळार भारत हो संवसारांतली एक व्हड शक्ती मंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. गुजरातात गांधीनगरात आयोजित केल्ल्या सेमीकॉन 2023 या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केल्या उपरांत प्रधानमंत्री उलयताले. सेमीकंडक्टर उत्पादन मळार जायत्यो संदी आसात. कुशळ अभियंत्यांनी ताचो लाव घेवन देशाचो फुडार परजळीत करचो अशें आवाहन भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है. आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है. 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है. भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है. लोकसभेचे कामकाज आयज पयली 12 वरां मेरेन आणि उपरांत सोमार मेरेन तहकूब जाले. सभागृहाचे कामकाज सुरू जातकच सभापती ओम बिर्ला हांणी प्रश्नवराच्या कामकाजास सुरवात केली. मात काँग्रेस फुडारी अधीर रंजन चौधरी हांणी सरकारा आड दाखल केल्ल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या सुचोवणेचेर अध्यक्षांनी निर्णय दिवचो अशी मागणी केली. ह्या प्रस्तावाचेर 10 दिसांत भासाभास करूं येता अशें संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें. मात ह्या बोवाळांतूच खनिज सुदारणा विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग विधेयक आनी राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक मंजूर जाले. मात विरोधी पक्षांचो बोवाळ सुरूच आशिल्ल्यान सभापतींनी 12 वरां मेरेन तहकूब केले. 12 वरां उपरांत परतून सभाघर सुरू जातकच विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान सभापतींनी कामकाज सोमार मेरेन तहकूब केले. राज्यसभेतले गोंयचे वांगडी विनय तेंडुलकर हांकां आयज तांची मुजत सोंपल्या कारणान राज्यसभेत निरोप दिलो. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी विनय तेंडुलकर हांच्या कामाची तोखणाय केली. It is always a touching, emotive moment when one amongst us who has been here for long and is parting company because of constitutional mechanism. There is one such person today. Honorable members, today we bid farewell to our colleague from the state of Goa, Sri Vinay Dinu Tendulkar. He was elected to this august house in July 2017. He is a multifaceted personality, an engineer, social worker, an artist, and had served as a cabinet minister in the state of Goa. राज्यसभेत येवपा खातीर आपणाक भारतीय जनता पक्षाच्या वडील फुडाऱ्यांनी तेंको दिलो. ते खातीर विनय तेंडुलकर हांणी आपल्या उलोवपांत उपकार मानले. राज्यसभेतल्यान निवृत्त जालो तरी राजकारणात सक्रिय आसतलो अशें तेंडुलकर हांणी सांगलें. मैं एक सामान्य कुटुंब से जन्मा हुआ और माइंस में कामगार था और मेरे पार्टी में मुझे बहुत बड़ा कद दिया. 6 साल ये सभागृह सेवा करने की मुझे मौका दिया, इसलिए मैं मेरे पार्टी का धन्यवाद करता हूं. और स्पीकर सर, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं. डेप्यूटी चेयरमैन का भी धन्यवाद करता हूं. मुझे पहली बार मेरी मातृभाषा कोंकणी में बोलने का मौका मिला और ये राज्यसभा कार्यालय के सभी कर्मचारी का मैं धन्यवाद करता हूं. उन्हें अच्छा सहयोग दिया. आज मैं ये सभागृह से रिटायर हो रहा हूं, लेकिन राजनीति से नहीं. हम राजनीति करते रहेंगे और 24 में फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी को चुना के लाएंगे. धन्यवाद. राज्यसभेत आयज नेम 267 खाला मणिपुरातल्या घडणुका संदर्भात 47 नोटीसी मेळिल्ल्याची माहिती अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी दिली. ताचेर उलोवपाची मागणी वांगड्यांनी केली. मात ती अध्यक्षांनी भायर आयतकच वांगड्यांनी बोवाळ केलो. ताका लागून कामकाज तहकूब केलें.
वाक्य वाठारा खातीर NGOक न्यायालयात वचप सोंपें आसता, मात सरकाराक लोकांचो विचार करचो पडटा. वाक्य वाठारात प्रश्नाचेर न्यायालयान निवाडो दिलो आसलो तरी कायदो करून वा हेर मार्गान सरकार लोकांच्या हिताची जपणूक करतले अशें राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत स्पश्ट केलें. बिरेस्तारा भलायकी, रान, नगर नियोजन ह्या खात्याच्या पुरवणी मागण्यांचेर चर्चा जाली. त्या उपरांत तांणी जापेत पुराय फोडणीशी केली. A lot of people who generally don't understand the plight of the people living in the forest and why it was in the past where people were living out of the income also from the forest. We are not saying by cutting trees, but casual income and several other incomes. With the Tiger Reserve being declared by the High Court, the directions have been given that in 3 months to declare it as a Tiger Reserve. We have to take a stand and we have to come forward and say that what we are going to do. All of them who are here representing, none of them will be able to do any kind of activity. It is going to be much more stringent than what it is today. In case you want a particular project or a project of public interest, how it's going to take shape. Today what is at stage 3, you'll have to go stage 4 and stage 5 in order to go, and which are stringent measures, and in order to bypass all that is going to be very difficult for all of us. People's interest has to be protected. That we feel that we have to defend this particular thing, because as it is, everything is watertight all over the place. Watertight in what way? That you have got already wildlife parks, you have got wildlife sanctuaries. It's easy to say and go and propagate to somebody else and say, I'm not talking vis-a-vis my constituency today. I'm talking as Forest Minister of the state. लाडली लक्ष्मी येवजणेचे सुमार 3,000 अर्ज मान्यताये खातीर प्रलंबित आसात. ह्या येवजणेत बदल करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव ना. प्रलंबित अर्ज बेगीरूच निकालात काडटले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल राती उसरा विधानसभेत दिली. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी मागण्यावेले चर्चेत ह्या विशया कडेन सरकाराचें लक्ष ओडिल्लें. ताचेर मंत्री राणे हांणी जाप दिली. Because a timely disbursement of the schemes like Ladli Lakshmi, Griha Aadhar, all over the park, there are several people that are not distributed from many, at least my constituency I have several. I would write to the Honorable Minister, these have to be taken into consideration. Also because of you need to change the rule that you all normally are saying that Ladli Lakshmi scheme is only not given to unmarried girls. This, because I feel, has to change. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सस्टेनेबल एनर्जी अँड एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन फॉर गोवा इंडस्ट्रीज ह्या विशयाचेर आयोजीत 2 दिसांच्या कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. सोलर थर्मल टेक्नॉलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हिटिंग एप्लिकेशन, एनर्जी एफिशियन्सी टेक्नॉलॉजी आनी हेर मुद्द्याचेर भासाभास करपा हेतान ही कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पर्यटन, येरादारी, शेतकी, भलायकी आनी हेर मळाचेर अक्षय उर्जेचो आनी कार्यक्षमतेचो उपेग करतले अशेंय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. This includes the energy benchmarking for industrial zone, R&D and piloting the support to develop innovative energy efficiency technologies, energy audits for MSME, driving the transition from fossil-based energy sources to clean energy alternatives, and promoting the use of compressed biogas or CBG, biomass residue co-firing and solar thermal concentrators for industrial process heating. We are also developing green hydrogen policy and net zero emission policy for the industries. राज्यातल्या उद्देगीक वसणुकांची विद्यमान स्थिती जाणून घेवपा खातीर सरकारान डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान सर्वेक्षण सुरू केला अशी माहिती उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी आयज विधानसभेत दिली. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी ह्या विशयाचेर प्रश्नवरात प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताचेर जाप दितना मंत्री गुदिनो हांणी डिजिटल सर्वेक्षणाचे सुमार 80% काम पुराय जाला आनी सर्वेक्षणाचे काम जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले अशी माहिती दिली. Goa Industrial Development Corporation has currently undertaken different global positioning system survey to DSLR, which is Director of Settlement and Land Records in all industrial estates to determine
the encroachment in all industrial areas. आता स्पीकर सर, हे जे एन्क्रोचमेंट आहले ते आता काल पयर जावना, सुरवातेसून ते येयल्ले आसा. केन्नाच एक प्रयत्न जावना ते एक्चुअली क्वांटिफाय करपा कितली एरिया एन्क्रोचमेंटा गेला, खरें कितें एन्क्रोचमेंट आसा ते उपरांत सरकार ठरोवपाक और IDC ठरोवपाक कितें एक्शन आमी तेंचेर घेतले असले कांयच स्टडी नासली. हाल्लीच आमी ही स्टडी घेतलेली आसा थ्रू ग्लोबल पोजिशनिंग, मार्किंग इट इन अ डिजिटल मॅनर, म्हणजे एव्हरीथिंग विल बी ट्रान्सपरंट. तुयेच्या नियोजित इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पात मार्च 2024 मेरेन आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले आणि त्या उपरांत सरकारी धोरणाप्रमाण मुखावेली प्रक्रिया सुरू जातली अशी माहिती राज्याचे माहिती आणि तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. राज्य विधानसभेत आयज प्रश्नोत्तराच्या वरात मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी हे विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताका मंत्री खंवटे जाप दिताले. बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन दॅट प्लेस सुरुवात जातलो स्पीकर सर, विच is due to complete by March 2024. आता प्रश्न येता स्पीकर सर इंडस्ट्रीजचो. इंडस्ट्री खातीर आमी स्पेशल लँड अलॉटमेंट पॉलिसी तयार केली आणि लँड अलॉटमेंट पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमी भायर गेले. पहिले स्पीकर सर आमी आज द रेट विच इज अवेलेबल फॉर दिस प्लेस इज रफली एट 500 रुपीज अ स्क्वेअर मीटर. आणि मेन हातून एकूच लक्ष आसा, सिन्स इट इज अ ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर, वी कॅनॉट टेक अ एन्सिलरी थिंग अँड मेक इट समथिंग डिफरंट. दुसऱ्यो इंडस्ट्री आमी हाडूंक शकना. भारतान पयले वन डे मॅचीत येजमान वेस्ट इंडिजाक 5 विकेटींनी हारयले. भारतान वेस्ट इंडिजा आड सेगेंड 9वे जैत सोडले. वेस्ट इंडिजान भारता आड आपले निमाणे जैत 2019 चेन्नईत मेळिल्ले. त्या वेळार भारताक 8 विकेटींनी हार घेवची पडिल्ली. मजगतीं भारतान टॉस जिखून पयली वेस्ट इंडिजाचो बॅटिंग करपाचें आमंत्रण दिलें. रोहित शर्माचो हो निर्णय बॉलरांनी योग्य थारायतना विंडीजाचो डाव 23 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 118 धांवड्यो काडून जैत सोडले. आणि इतल्यार खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.